मनीषान न्हू म्हाका मिनी बॅग केला हे पळय पर्स आणि कशें दिसता ते सांगात। हाय गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही न्हू सगळी जाणां बरी आसात। सो गायज आता न्हू हांव येयला सकयल आणि अवी ना म्हाज्या वांगडा। अवी आपणाच्या गाडीचें काम करपाक लागून भायर सरला। आता हांव मातशें भुरग्यां वांगडा बी टायमपास बी करता आणि पळोवया आता केन्ना येता तो, कितें म्हणटात सारकें न्हू। आणि हांवें तुमकां गुड मॉर्निंग म्हटलां कित्याक की ब्लॉग आमचो 12 अपलोड जाता न्हू। एक्चुअली हांवें तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणपाक जाय आणि एक्चुअली आतां जाल्या सारकी सांजची 4, सकाळ जावंक ना 4 जाल्या 4 कळ्ळें न्हू। आतां लेट्स सी अवी केन्ना येता तो। हांव न्हेसोन बी सारकें सकयल येयल्लेलें आसा, नाजाल्यार घरा वच आनी परत म्हाका मागीर 1 वर न्हेसपाक लागता। मागीर न्हेसोनूय सारकें जावंक ना जाल्यार एका सायडीन बी आयलायनर बी लायलेलो आसता, मागीर तुमी म्हाका पळयत जाल्यार तुमी मागीर म्हाजी फकाणां मारतली, कितें म्हणटात? गायज हे पळय मनीषान न्हू म्हाका मिनी बॅग केला हे पळय पर्स। हेतून न्हू 500-500च्यो 20 नोटी वयता। कोणाक जाय जाल्यार सांगात, बरी दिसता। पळय स्पेशल डिझायन बाय मनीषा, पळयात पानाचे क्या वय वारे घेतात हांगा बसून, पळयात बरी दिसता। हे पळय आयज आमी घर केला हांगासर, हेंच्यांनी केला, हेंच्यांनी हांगासर घर। आणि हे पळय पळयात झोपडी, झोपड़ी की खोपड़ी हे पळय आधी टकली है। झोपड़ी की खोपड़ी आधी टकली। हेवटेन पॅक करूंक जाय, हेवटेन आणि तेवटेन नो। पर्स छुपा के रखा है, बचपन में ऐसे ही छुपाते थे। पैसा होगा उसमें। कितल्याची गो? 500-500ची 20 नोटी। आणि तुमका खबर हा तेतूर पैसे घातले न्हू का डबल जाता ते। आता 500 घालीत न्हू जाल्यार 5000 2000 येतले एक्स्ट्रा। कोणाक जाल्यार वरात। पण हे तुमका पर्स जाय जाल्यार कितली रुपया गो? 150 रुपया। 150 रुपया ना, 150 न्हू, इतली जादुई पर्स ती आमची। 10,000 दिवचे पडटले आमका। आणि बुलाने का उन लोग को घर पे, उसके बाद में क्या करने का, बोलने का कितना नोट डालना चाहते हो, नोट डालो। नोट अगर वो 2000 का डालेगा तो वही हम लोग 10 बार डालेंगे, पैसा उसको दे देंगे, अपने पास रखेंगे। हाँ कोई भला अपना जादुई पर्स देगा सारखे। जादुई पर्स कित्याक देऊया? तरी तुमका जाय पडली जाल्यार 10,000 रुपया एक। पण ती नॉर्मल पर्स हा, डिझायनर। आता तुम्ही पहिल्यात असतली हय, आणि तुम्ही आता पहिल्या असतली ती पर्स ट्रेंडिंगेन चालू आहा। आणि अनाया पांडे घेऊन भोवता पळय ती धाकटुली पर्स, अंबानीच्या लग्नाक घेऊन गेल्लेले न्हू गो। देखा गायब हो गया, उसको ही कहते जादुई पर्स। ए पळय सकयल येयली आहे पळयात जमनेर जादू। पहिल्यात फुड्याच्या फुड्यान जादू जालो। हे हेतूर काल पावस येयल्लो आसतलो गो, उदीक हाँ कल बारिश आया था ना रे तभी। और ये वाली पर्स किसको चाहिए? या नहीं कसली। सो गाइज एपय ही हांवें टोपी न्हू जात्रेक घेतलेली, जात्रेक न्हू फेस्ताक। आता हांव हे घालता आणि कशें दिसता ते सांगात। आणि हे पळय हांवें फाटसून बॅगूय लायला, हे बी हांवें फेस्ताक घातला। कशें दिसता? कोई मिल गया तेतूरच घालता न्हू ते प्रीती झिंडा। सेम अशें कॅप, अशें तेजे येदेशे केस कट केल्लेले। माझे तरी लांब आसा आणि जेन्ना वाडटा खबर आहा केस तेन्ना कितें दिसता सांग, येदे करूंक कशें, आणि येदे आसता तेन्ना बरें लांब जाय कशें दिसता। सारकें न्हू? म्हाका तशें जाता का तुमका बी जाता तें सांगात। आता हे कॅप घातला म्हणून म्हाका अशें दिसता की माझे केस येदेत आसपाक जाय आसले म्हणून, सारकें न्हू? पळया नीचे देखो, जमीन नहीं है। अगं पडल्या घबाईस करून मागीर ह्यो व्हिडिओ आनीक व्हायरल जातलो न्हू गो। शेअर करीत रावतले लोक। ऐसे ही सब लोग देखते हैं। दोरी घालपाची अशी
असे बॅग बी आणि असे पडपाचे जमीन पे जाके लगेगा और चलात टाटा. The next day. हो देवा गडगाड्या पोरसा माझी भयण आसा UK तेज्या लायफान न्हू खूब प्रॉब्लमां आसा मातशी ती पयस कर आनी जितले बी आमचे यूट्यूब फॅमिली आसा जे आमचे व्हिडिओ पळयता जे आमकां सपोर्ट करता तेंच्या बी लायफान कितें बी प्रॉब्लम आहा ती पयस कर. कोणाक बरें दिसना, कोणाक थंडी जोर आनी कितें जाला, कसली कसली बिमारी आसा जाल्यार ती तुज्या आशिर्वादान पयस कर. देवा तूं पाव. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आयज हांव वयता आमच्या क्यूटशा फॅमिलीचे अलिशागेर. कळ्ळें न्हू तुमकां? त्या बाबड्यान आतां UK आहा तरी पण तेंच्या घरान तेजी भयण, तेजो डॅडी, मामी जी आहा तेंच्यांनी म्हाका इन्वायट केला तेंगेर सायबिणीक. सो आमी आतां थंय वयता. हांगासर आमी म्हाका दिसता परत शिरकाली. हे पळय हांगासर आमी आतां परत शिरकाली. सो गायज आमी आतां आसा बिट्टना आनी आतां न्हू सारकी वाजल्या सांजची 5:30 आनी देवा कडेन मागता की पणजे बाबा ट्रॅफिक गावाना जाल्यार पुरो म्हणून. खूब ट्रॅफिक ह्या दिसांनी डिसेंबर म्हयनो न्हू त्या खातीर. नाजाल्यार उरली जाल्यार उरली वाज हरशी गांवान जाल्यार पुरो ट्रॅफिक. पळय म्हणटा थंय आहा जाल्यार कितले ट्रॅफिक ते हांगासर. खूब ट्रॅफिक आसा पणजे. सो गायज फायनली आमी घर सोदून पावली आसा अलिशागेर. चुकोन आमी न्हू कोणाच्या दुसऱ्याच्या घरा गेली आनी ती बाबी चित्ता अरे हियान कोण येयल्या काय म्हणून. सो फायनली आमकां घर गावलेलें आसा आनी हांगासर आमी पावलेली आसा. सो गाईज आतां आमी फायनली पावलेले आहा अक्षय आनी मेन म्हणटा पळय हे पळय कोणें बांदला पळय ते बिलकूल आनी ए पळय आमचे क्युटी पाय पळय. सो आतां जालेली आसा सारकी 7 आनी तुमकां खबरूच आसा न्हू घे म्हणून थंडी पडलेली आसा वाटेर सारकी सॉलीड थंडी पडल्या सारकी दव बीन पडटा. सो आनी आतां हांवें मोबायल ओपन केल्लो न्यूजार एक एक्सिडंट पयला हांवें म्हापसा जाला तो ल्हान भुरग्याचो सायकलीचेर 2 व्हिलरीन व्हरून मारले. सो मातशें गायज सावकाश चलयात गाडी न्हू. आमी येता वयता सारकी सुशागाद वयतात. सो गाईज आयज आमी येयला अलिशागेर सायबिणीन आनी काय बरें डेकोरेशन केलां तेंच्यांनी पळय बरें दिसता पळय सारकें ब्युटिफूल. अंकिता पळय डिनर करता आनी हांवें पळय काबार घेतली पळय हांव म्हाज्या भयणीच्या घरा येयला. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा आनी म्हाज्या भयणीन म्हाका आलिशान हे पळय काय बरे हुडी घेतला. हे एक आनी हे अवीचे
अवीचं केदें मोठें आहा पळय, अवी मोठो बाबा आणि माझे पळय. आणि हे पळय हे चॉकलेटी आणि ही चॉकलेट वा यम्मी. आणि एक पॅकेट आहा पळय, 2 पॅकेट. वाव मज्जा ही मज्जा. ही तर माझी फेवरेट चॉकलेट आणि ही म्हाका दिल्या तेज्या मम्मीन आणि भयणीन दोगा कडल्यान. मज्जा मज्जा माझी पळय. आणि हे पळय हे हुडी न्हू म्हाका खूपच लायक जाले. ब्लॅक कलर माझो फेवरेट. एक माझ्या कडेन ब्लॅक कलर बास्टेड टी शर्ट आसले पळय आता काय बरें म्हाजेर दिसता ते. आणि हे माझे सेकंड वन. वाव मज्जा काय बरें दिसता म्हाजेर. हांव एलिस्टर येतले तेन्ना घालतले भोंवपाक वयता आसतना. सो गाय तुमकां तर खबरूच आसा आयज आमी गेल्लेली आमच्या फॅमिली मेंबरागेर आलिशाच्या घरा कडेन. आणि आमकां थंयसर इतली मजा आयली खबर आहा तुमकां सांगूंक शकना. इतली मजा आयली. तेजी मम्मी, तेजी डॅडी, तेजे 2 भयणी आसलेल्यो. तेंच्यांनी न्हू आमकां सारके आपणाच्या फॅमिली भाशेन न्हू ट्रीट केल्लो आसा. पूण एक तुमकां सांगूंक सोदता हांव न्हू म्हाज्या भयणीक आलिशाक न्हू खूब मिस करता. कित्याक की तेच आयज आमच्या बरोबर थंय नासलेले. ते बाबडे आसा UK. तरी पण तेणे आमकां सांगलेले आमच्या घरा म्हणून. आपणाच्या पेरंट्सांक मेळप म्हणजे अशें जातलें की आपणाकूच मेळलेल्या भाशेन. पण हय पण हांव तेका खूब मिस करता हवे. सो गाईज आयज तुम्ही पयला आसतले न्हू. आयज आमचो ब्लॉग डेडिकेटेड टू सायबीण माय. आनी सायबीण माय आमकां आपयता कित्याक तरी बराकूच आपयता. आणि हांव गेल्लो हांगासरल्यान आक्षे कुट्टाळे न्हू गो. आमी गेल्ली आक्षे कुट्टाळे आयज सायबिणीक पांयां पडपाक. इतलें बरें दिसलें, ब्लेस्ड फील केलें. आणि जी फॅमिली असली खबर आसा आलिशाची, तेजी मामी, तेजी 2 भयणी आनी तेजो डॅडी, दे वर व्हेरी लविंग अँड केअरिंग सारखे. आमी तेंगेर पोट भरून जेवण जेयली आणि मागीर आमी घरा येयल्यान. आणि येता आसतना वाटेर आमी एक्सिडंटूय पळयला. तें तुमकां सांगता. जोक करिना, घातला व्लॉगान फूल घालूंक ना. मातशी एक बारीक क्लिप घातल्या फुडें एंड कट केल्या ती क्लिप. कित्याक कोणाचे घरान खंय तरी टेन्शनां आसतली त्या एक्सिडेंटा खातीर. आनी आमी ती खंय तरी व्हिडिओ घालून खंय तरी दुसऱ्यांचे सेंटिमेंट हर्ट करता अशें जाता काय न्हू. तुमकां एक अलर्ट करपा खातीर, तुमकां एक मॅसेज दिवपा खातीर ती हांवें बारीकशी 2 सेकंडाची क्लिप घातल्या. सो बी अलर्ट गायज. परत परत तुमकां सांगता बी अलर्ट. आनी एक गजाल तुमकां सांगता. म्हाजे एक फ्रेंड आसा, तेणे न्हू YouTube चॅनल चालू केलो. आनी तेज्या फालतूर फ्रेंडान ताका डिमोटिवेट केलो म्हणून तेणे YouTube चॅनल डिलीटूय केलो. एक व्लॉग घातलो, व्हेरी गुड व्लॉग आसलो, इतलो बरो आसलो आनी हांव खूब एक्सायटेड जाल्लो. ते बाबडे थंय फ्रांसाकसून व्हिडिओज करी. 1-2 व्हिडिओ घातले आनी ताका कोणी डिमोटिवेट केलो आनी तेणी चॅनलूच डिलीट केलो. अशें करनाकात. आमी करतात खबर आहा ब्लॉग. तुका आमचेच सांगता नको. आमी YouTube चॅनल स्टार्ट केला कोंकणी. तेजे पयलीं म्हाजो एक हिंदी चॅनल आसा. म्हाजो जेन्ना हांवें कोंकणी चॅनल चालू केला खबर आहा तेन्ना म्हाज्या खुदच्या व्हेरी क्लोज फ्रेंडांनी म्हटलेलें एक कोंकणी चॅनलान कितें जाता, तुका गोंयानूच लोक वळखतले, भायर तुका कोण वळखचे ना. अरे आमी भायर वयता तरी खंय. हांव काय मद्रास वचना, हांव काय लंडन वचना, हांव US वचना, हांव बॉम्बे पुणे खंय वचना. हांव हांगासरूच आसा. म्हाज्या मम्मी डॅडी वांगडा, म्हाज्या फॅमिली वांगडा आसा. म्हाका हांगार बसोन त्या कोंकणी चॅनलांतसून हांवें UK, लंडन, अमेरिका खंय खंय फॅमिली मेंबर्स करूंक ना. खंयसर हांवें फॅन फॉलोविंग करूंक ना. तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगा. डिमोटिवेट करपाक फ्रेंड्स न्हू सगळ्यांत पयलो आसता. सगळ्यांत बरो फ्रेंड न्हू तुजो सगळ्यांत डिमोटिवेट करपी सगळ्यांत पयलो फ्रेंड आसता. पूण तुमी तर त्या चितीत न्हू जाल्यार तुमी केन्नाच वयर सरचे ना. केन्नाच तुमी वयर सरचे ना. आनी आयचे डेटीक पळोवंक वचत न्हू युट्यूबाचे फॉर्मॅटूय सेम आमच्या भशेन, सगळे आमच्या भशेन कॉपी जाल्लेले आसा. इतलेच तुम्ही कॉपी करतात आमचे जाल्यार दुसऱ्यांक हेल्प करतात आमी ते बी कॉपी करात आनी दुसऱ्यांक हेल्पूय करात. आमी तशें म्हणिना. हांव कितें म्हणटा, कॉपी इज नॉट कॉपी. एवरीबडी डुईंग देअर ओन वर्क. सगळे जाण न्हू आपणाची मेहनत करता. युट्यूब चॅनल करता, मेहनत करता, भायर सरता, व्लॉग्स करता, वतान गरमेन थंडेन, एवरीथिंग इज ओके. बट फुडल्या मनशाक तूं केन्ना डिमोटिवेट करूं नाका.
हांवें जेन्ना हो चॅनल केल्लो सुरवात तेन्ना जस्ट 3 सबस्क्रायबर आसले. तेतूंतलो पयलो सबस्क्रायबर हे दुसरो सबस्क्रायबर आमच्या रुमा वयलो एकलो पडटले आसलो. तिसरो सबस्क्रायबर म्हाजो एक फ्रेंड आसलो. तेन्ना म्हाका म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हटलेलें कोंकणी चॅनल मरे तो खंय चलतलो रे तो, कोंकणी चॅनल मरे तो, तुका कोण वळखाचो ना. आतां म्हाज्या वांगडा तर तोच मनीस तर म्हाज्या वांगडा फाल्यां तरी केन्ना भोंवतलो न्हू जाल्यार तेका कळटलें उतरां पावला कितले फॅन फॉलोवींग मेळटा पळय ते म्हाजे, कितली म्हजी लोकां वांगडा बॉन्डिंग चल्लेली आसा, जाणट्या वांगडा भुरग्यां वांगडा सारकें. सो हे न्हू दीस इज पार्ट ऑफ लायफ. आतां फॉर एक्झाम्पल फाल्यां तुमी एक नेवी गाडी घेतली 4 व्हिलर भायर काम करून, तुका तुजो जो वेल विशर आसा न्हू तुका गॉड ब्लेस यू म्हणटलो, तुका बरें दिसलें तुमकां पळोवन की यू आर डुईंग अ ग्रेट थिंग. आनी तुमचो जळणारो आसतलो खबर आसा तो म्हणटलो तेणी ड्रग्स शिकून गाडी घेतली मरे ती म्हणटलो. तुमकां खरें सांगता इट्स फॅक्ट ऑफ लायफ. म्हाज्या खुदचे फॅमिलीन तुका सांगता, लोकांचे म्हाका नाका न्हू, अशें जाता अशें जाल्लेलें आसा. सो दीस इज पार्ट ऑफ डिमोटिवेटिंग. हे जे आसा खबर आसा अशेच लोक डिमोटिवेट करता. फॉर एक्झाम्पल फाटीं पळय 1000 तोंडार मारता म्हणून डिमोटिवेट करपाक गेल्ली. डिमोटिवेट आमी जावपाक तर हांव तर डिमोटिवेट जाल्लो जाल्यार हांव लायफान वयर सरोंक पावचो नासलो. आयज तुमच्या आशिर्वादान तुमचो मोग, तुमचो इतलो मोग आसा, आयज हांव खंयच्या लेवलाक पावला पळय. आयज हांव गाडी घेवन भायर सरल्यार म्हाका हजारांनी लोक बरे भशेन उलयतात, रावोन उलयतात, अशें न्हू डिसरिस्पेक्ट करिनात. वाय? बिकॉज वी हॅव डन व्हेरी गुड हार्ड वर्क. बेश्टोच गेलो, गाडी घेतली, बेश्टोच गेलो, हांगासर गेलो, थंय गेलो, घाटार गेलो, आनी खंय गेलो, हेजेर तेजेर गेलो, ब्लॉग केलो, येयलो घरा. दॅट इज नॉट कॉल्ड व्लॉगिंग. तुमकां खरें सांगता, टायरॉन आनी वियोना आमचे टायरॉनाचे तुमकां सांगता, तो न्हू डीपली युट्यूब फॉलो करता. सर्टन युट्यूबर्स UK07 रायडर्स आसा, मुंबयकर निखील आसा, म्हाजे तो सगळ्यो व्हिडियोज पळयता एवरीडे, सगळ्यो व्हिडियोज पळयता. तेका बाबड्याक दोळ्यांनी दिसना, ही फील्स, तो आयकॉन फील करता, तेका बरें दिसता, तो मोटिवेट जाता म्हाजे व्हिडियोज पळोवन. जशें हांव तेज्या वांगडा रावता न्हू हांव खूब मोटिवेट जाता तेज्या वांगडा. सेम वे एवरीबडी डुईंग देयर ओन वर्क एंड दे आर डुईंग अ ग्रेट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल कितें म्हणूंक सोदता, हांव जेन्ना युट्यूब स्टार्ट केल्लो म्हाजो युट्यूब चॅनल, आय वॉज गोईंग ऑन अ रॉंग ट्रॅक एंड दीस चॅनल इज एक्चुअली वॉट आय वॉन्टेड. यू नो, म्हाका लायफान कितें जाय आसलें पळय ते एक्चुअली ह्या चॅनला वयल्यान म्हाका गावले. ऑल थँक्स टू यू ईच अँड एवरीबडी. न्हू आमकां खूब सपोर्ट केलो. हेच्या फुडेंय करतली फॉरएवर तितली गॅरंटी आसा. म्हाका हालीं न्हू 2-3 मॅसेजी अश्यो आसा, 3-4 मॅसेजी आसा हांव रिप्लाय करूंक पावना. बिकॉज तुमी पयलां आसतलें ट्रॅव्हलिंग, एडिटींग, कॉल्स एटेंड जायना. हांव इग्नोर करिना कोणाक, बट इट टेक्स टायम. म्हाका न्हू हाय तुमी सकाळी धाडीत न्हू, हांव तुमकां हाय धाडटलो रातचो ऑर दुसऱ्या दिसा पासून. सो कितें जाणां म्हाका न्हू टायम मेळना. हांव मात केन्ना कोणाक इग्नोर करिना. हांव न्हू एवरी डे टायम काडून युट्यूबाचे कॉमेंट सेक्शन न्हू फूल रिप्लाय करता. परत परत सांगता, हेचा 4th टायम तुमकां सांगता. सो दीस इज जस्ट स्मॉल थिंग म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करूंक जाय आसलें की म्हाज्या फ्रेंडान युट्यूब केलो आनी डिलीटूय केलो. डिमोटिवेट जाले बाबडे. ते म्हणटा आपणाक आतां करपाचें ना. हांवें म्हटलें ताका कर, परत कर. व्हेरी शॉर्ट लायन, एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग. सारकें, एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग. तशेंच आयज म्हाका आयकोंक येयला, आयज एक्सिडंट जाल्लो आसा म्हापसा. टू व्हिलर वाल्यान सायकलीचेर मारली आनी एक्सिडंट जालो, न्यूजार येयल्ले. बरें दिसोंक ना, वायट दिसलें. पूण आतां कितें करया, हो डिसेंबर म्हयनो न्हू, हितून न्हू न चुकता ना खंय ना खंय कोणाक ना कोणाक एक्सिडंट जाताच. परत तुमकां सांगता, वेअर योर हेल्मेट, वेअर योर सीट बेल्ट, बी सेफ, ड्रायव्ह सेफ, रायड सेफ. नो, आनी हेंच म्हणून हांव हो व्लॉग हांगासरूच एंड करता. तुम्ही तर नेवे आसा आमच्या व्हिडिओचेर. व्हिडिओक लायक करा, कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा हांवें आयज कितें सांगलां तें रॉंग सांगलां काय रायट सांगलां पळय तें. मेळटा तुमकां एक नेवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, बाय बाय.